तुका विचार म्हाका विचारला सो हांव म्हजें तुका सांगता ते 5 वर्सांक बरी काम कोणे कोणे कितें करुना कोणे कित्या खातीर करुना ताजे फाटल्यान हांव वचप ना आमी फाटलो विचार करप ना 40 वर्सां म्हटल्यार तुवें म्हणून हय म्हणजे जावना न्ही 10-3 जावना हांवें जावना तें तुका सांगलें फुडें आतां जायत आसा आनी ती आमी करत आसा पूण फाटल्या आतां 10 वर्सां तुमच्या केटीसी बस स्टँडाचो इश्यू चलत आहा तो अजून सुटाव जावंक ना न्ही हांव 5 वर्सां जालो आयला आनी पूण ह्या 5 वर्सांक लागून तो अजून कंप्लीट जावंक ना तुज्या टायमाक कंप्लीट न्ही आमचो पयलो वेगळो प्रपोजल आशिल्लो आनी इट वॉज रेडी हे सगळ्या लोकांक सांगपा आमी त्या दिसा सांगपा आशिल्ले खंयच्या दिसा प्रेजेंटेशन जाता आशिल्लें द प्लॅन वॉज रेडी पूण आज तुमी वास्कोची परिस्थिती पळयली जाल्यार वास्को इज अ टोटली डेड सिटी म्हणजे मुरगांव तालुकाच आफ्टर चिकालीन देर इज नथींग देर इज झिरो डेवलपमेंट आमकां मार्केटूच ना म्हणजे टुरिजम एक्टिविटी तितली जायना सो देर आर नो पीपल कमींग आमचेच मुरगांवचेच लोक थंयच वचमेळटात सो वी हॅड टू थिंक ऑफ इकॉनॉमिकली रिवायवींग द होल मुरगांव तालुका आनी ताज्या खातीर आमकां कोण तरी PPP प्रोजेक्ट आमी घेतलो कित्या खातीर देर इज नो एकूय असो बिजनेसमॅन आमकां सापडना हू इज ट्रायंग टू इन्वेस्ट इन अ डेड सिटी कोण करता कोणूच करना तेंचे डेड सिटीन इन्वेस्टमेंट कोणूच करना सो टुरिजम क्रूज टर्मिनल आनी हे सगळे PPP प्रोजेक्ट हो सगळो जॉयन करून आमी इकॉनॉमीक रिवायवल करता आतां जेन्ना एक कोणी 500 कोटी 1000 कोटी घालपाक पळयता तेन्ना तोय स्टडी करता पूण ते स्टडी खातीर तांकांय टायम लागलो एंड नाव दे आर रेडी इट इज स्टार्टींग खंयचीय गोश्ट देर आहे दुरुस्त आहे लेट जालो पूण आतां स्टार्ट जाता न्ही तुमची स्टार्ट जाता ते बरं पळोवपाक गेलो कितलेशे वर्सां इशू चालू जा तो अजून आतां तुमी सांगता की तुमचो टर्म आयलो टर्म सोंपत आयलो तरी अजून तो इशू म्हणजे कितें सॉल्युशनूय मेळना सो अजून कितली वर्सां वतली अशें आमी पळयलां की आदरणीय जेन्ना अमित शाहजी आयिल्ले तांणी ताचें फावंडेशन ले केल्लें आसा टॅक्निकलिटीजाक मातसो वेळ लागता खंयच्याय गोश्टीक टॅक्निकल थोड्यो गोश्टी आसता ताका वेळ लागता आनी तांणी जेन्ना तो इनॉग्रेट केला ते काय आनी BJPची आमची खासियत आसा जे प्रोजेक्ट आमी करतात ताजें इनॉग्रेशनूय आमीच करतात सो तो प्रोजेक्टूय जातलो आनी आमीच तो इनॉग्रेट करतले आमचोच सरकार आसतलो आनी आमीच इनॉग्रेट दाजी बाब हितून एक विशय म्हणटा तो पळोवपाक गेलो जाल्यार दाजीकूच हें सगळें करपाक पडलें जेन्ना एके सायडीच्यान मिलिंद नायक म्हणून मंत्री आशिल्लो दुसरे सायडीच्यान मोबीन गुदिनू मंत्री हांसोन देखून तुजें म्हणचें जायना तुवें करचें पडलें बरी गजाल न्हू ही बरी गजाल हांव कोणाचें हांव कांय उलयना बिकॉज एवरीबडी आपापले कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना पूण सायडीक न्हू शेजारी बस स्टँड पळयत जाल्यार थिंगा 5 वर्सां न्यू वाड्यार थिंगा खबर जाता मरे सो आतां हांव आयलो आतां करता आनी वास्कोकार वील गेट अ सो तुवें मंत्री जालो तूं आनीक चड करतलो करतलो रस्ते कशे आसा तर वास्कोचे Vasco was a dead city. Right now it has been alive now. The city is alive. Like It is a dead city. We are trying to revive it totally. Not only Vasco, in Murgaon Taluka after Chikalim is a dead city. तेच म्हणटा चिकाली मंत्री तें न्हू तो आतां कितें जालां आतां मार्केट जो आसा तो सांकवाळ पावलो डिमार्ट जावं मॅकडॉनल्ड्स जावं बरे बरे शोरूम्स एवरीथींग हॅज गॉन दॅट सो आमी सपोज वी डोंट टेक सम आय थिंक सो वास्को वील बी अ गोस्ट टावन इन नेक्स्ट 5 years सो तो स्टेप आमी घेतला आनी सगळ्या लोकांक हो प्रोजेक्ट जाय एकदां प्रेजेंटेशन करतकूच जे ऑब्जेक्शन येता तांकांय आवडटलो तो अँड वी वील शो एवरीथींग सो दाजीक लागच्या मंत्र्यांनी म्हाका हेल्प करून दाजीन आपलें नाडलां सगळें ना ना म्हाका मंत्र्यांनी हेल्प करपाक हांव आतां आयला पण न्ही वास्कोचे सर रस्ते कशे आसा रस्तो जे ऑक्टोबरान सगळें जातलें पळय सिवरेजीचें काम चालू आशिल्लें आनी सिवरेजीचें जेन्ना काम आशिल्लें रोखडेंच हॉट मिक्स करना जेन्ना तूं खणटा तेन्ना तें डीप वतकूच एकदां डिप्रेशन येता सो ते डिप्रेशना खातीर पयलीं फूल ग्राउंड करता म्हणजे रस्तो कितलो देंवता तो पळोवपाक आनी एक पावसाळो गेलो की आमकां आयडिया येता कितलो देंवला तो आनी मागीर सगळे रस्ते आमी करता ऑक्टोबराच्या 30 तारखे भितर तूं म्हाका हो प्रश्न विचारलो जाल्यार ताजें उत्तर तुकाच मेळटलें तूं हो प्रश्न विचारपा ना पोटहोल्साची कंडिशन सध्या तरी वास्को मातशी तरी आसा कितें पोटहोल्स आसा ते आमी काडले न्ही आमी रावल्या कित्या खातीर जंय जें डिप्रेशन आशिल्लें तुमकां कोणूय टॅक्निकल मनीस कोणूय सांगतलो म्हणजे पयलीं आमकांय कळनाशिल्लें जेन्ना तूं एक पायपलायन ले करपा खातीर फूल रस्तो खणटा आनी मागीर ती पायपलायन घालून परत बंद करता देर इज बाउंड टू बी डिप्रेशन मातशें रस्तो भितर वता खचता रस्तो आनी तो खचतो म्हणजे आमी हॉटमिक्स घाल्लो तो परत आमकां परत घालचो पडपाक सो ताजेर ते फूल ग्राउंड करता आनी एकदां फूल ग्राउंडाचें डिप्रेशन जालें की मागीर ताजेर हॉटमिक्स करता सगळे वास्कोचे रोड्स टेंडर जाल्ले आसा वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो आसा आमी जेन्ना प्लांट 15 ऑक्टोबराक स्टार्ट जाले की बाय 30 ऑक्टोबर सगळे वास्कोचे रस्ते हॉटमिक्स जाता चवथीक लोकांक त्रास जावपाक ना ऑक्टोबरान प्लांट स्टार्ट जाता न्ही प्लांट आतां स्टार्ट जायत ना प्लांट ऑक्टोबरान स्टार्ट जातलो तेन्ना सुरवात जातली सो आतां खंय खंय पोटोल्स आसा ताजे आमी जेट पॅचर पूण तूं आतां इतलो तुमच्या हितून आतां मार्मुगांव आतां तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.